नमस्कार, येवकार तुमकां हब एनकावंटर कार्यावळीन विधानसभेचें सत्र सुरू जावपाचें आसा आनी तें जातलें शुक्रारा आनी पयल्याच दिसा बजेट प्रेजेंटेशन जातलें आनी 27 मार्च म्हणसर हें सत्र चलपाचें आसा. आतां विधानसभा सत्र म्हटलें की एका मनशा कडेन सगळ्यांची नदर लागून आसता ते विजय सरदेसाय हांचे कडेन. गोवा फॉरवर्ड पक्षाचे आमदार आनी पक्षाचे मुखेली विजय सरदेसाय हांणी आज सगळ्या लोकांक एकठांय हाडून, खास करून सोशल एक्टिविस्ट आनी लायक मायंडेड लोकांक एकठांय हाडून एक बैठक घेतली आनी ताच्या कांय मिनटां उपरांतूच आमी तांकां रिक्वेस्ट केलें आनी ते आमचे बरोबर आसा विजय सरदेसाय. देव बरें करूं. आज मिटींग कशी जाली फायनली? मिटींग बरी जाली. कितें आहा, हे सोशल एक्टिविस्ट म्हणटा ते बेजिकली दोतोर फेर्दिन रिबेलान पयर म्हणला ते भशेन दे आर फायटींग टू सेव गोवा तांचे भशेन आनी लोकलायज्ड एक इश्यूज जे इश्यू खुबदां लोकप्रतिनिधींक पसून कळना वो तांचे मनांत पावना ते इश्यूज घेवन ते आपलो लढो चालयत आसतात. सो तांकां नॉर्मली जेन्ना व्हडलें सेशन आहा तेन्ना ओपोजिशन आमदारांनी तांकां कॉन्फिडन्सान घेवन तांचे जे विचार आनी तांचे जे इश्यूज आसात तांकां एक आवाज दिवप हें गरजेचें आसता. हें हांवें पयलींय केल्लें आहा. म्हाका दिसता की हें सेशन जें जावपाचें आहा हें वील बी द ओन्ली बीग सेशन ऑफ दीस इयर. आनी ह्याच वर्सा म्युनिसिपालिटीची इलेक्शनां आसा, ह्याच वर्सा एसेंब्लीची इलेक्शनां जातलीं अशें म्हाका दिसता. सो म्हाका दिसता हें सेशन म्हत्वाचें, राजकारणान म्हत्वाचें आनी गोंय जर साबार करतलो जाल्यार म्हत्वाचें आनी तांचे इश्यूज आयकून घेवप आनी जे भशेन तांकां इश्यूज रेज करूंक जाय ते भशेन करप, ताचे प्रयत्न करप हें आमचें कर्तव्य जाता आनी हें करपाक हांवें तांचे बरोबर मिटींग घेतली. वायड रेंज ऑफ इश्यूज जे आतां आमी कोळशाचें पोल्युशन जाता म्हणटात, कोळशाक घाण मारता म्हणून नवें आयकूंक येना. हें म्हाका खबर नाशिल्लें. ह्या कोळशाक खंय आतां घाण मारूंक लागली. इतली घाण मारपाक लागली की बीजेपीचो थंयचो स्थानीक आमदार पसून घाणेन जागो जालो. दुसरें हें आतां मिराबागाक इतले दीस आतां बोवाळ जायत आहा, सरकार उठना. सो अशें दिसता की सरकार आसा गोंयांक काय ना आनीक एक सर्टन सेक्शनाक इग्नोर करूंक सोदता काय कितें. म्हणजे एक्टिविस्ट जे सदांच बोवाळ मारतात तांचेर कित्याक हें करुया अशें करूंक सोदता काय कितें. पूण खूब इश्यूज आहा जे आमकां कळना. जुवारी ऑयल टँकींग म्हूण आशिल्लें तें जुवारी ऑयल टँकींग आतां अडानी जालां. अडानी जावन ते थोडे ऑयल टँक्स इल्लिगल आहात जांकां कसलेंच परमिशन ना. आनी गेर्राच्या टायमान एक जर स्फोट जालो जाल्यार एंटायर पोर्ट टावन म्हणून वास्कोच वचूंक शकता. हें पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड कशें एलाव करता. आमी बर्च फायर कित्या खातीर जालो, एक सादें हाजे खातीर उजो पेटलो, हो फूल गांवाक उजो पेटूंक शकता आनी सरकार न्हिदला. सो हे इश्यूज आमकांय लोकप्रतिनिधी जावन एक प्रोएक्टीव ओपोजिशन लेजिस्लेटर जावन पसून म्हळ्यार इट हॅज नॉट कम टू माय अटेंशन एज येट, which I have been able to understand from this meeting today. So I find it an important meeting. शुक्रारा बजेट प्रेजेंट जातलें आनी ताचे उपरांत 2 दीस सुटी आसा आनी सोमारा मागीर परत असेंब्ली सुरू जाता. युजली शुक्रारा बजेट प्रेजेंटेशनां हांवें काय आयकूंक ना. आय थिंक आयडियली स्टार्ट ऑफ द सेशन जाता पूण सेशनूच स्टार्ट सोमारा जाता. डू यू फोर्स? ना, देर आर टू थिंग्स. गोंयांत आतां भरमसाट एज्युकेशनां चालू आहा. सगळे लोक आपले भशेन गोंय सालबार करपाक आनी गोंय जें आसा हें गोंय उरूंक ना ह्या हुस्क्यान आपले भशेन रस्त्यार येवपाक लागल्या. 39A आसत, मिराबाग आसत, IIT नाका म्हणून आसत, कितले कडेन सगळे लोक रस्त्यार येतात. आनी इतलीं एज्युकेशनां आसतना हें येदें व्हडलें सेशन, एज्युकेशनां नासतना सरकाराचे 12 बिरेस्तार जाल्ले आमी सगळ्यांनी पळयल्या. नाका शेवट जालां सेशन कंप्लीट करपाक. इतलें सगळें आसतना सेशन ते कशें करतले हो म्हाकाय प्रश्न पडटा. पूण तशे भशेन हो मुखेलमंत्री लकी आनी तो बरे भशेन मॅनेज करता. सो ते मॅनेजमेंटाचें हायट जावंक शकता की इतलें गोंय पेट्टा आसतना येदें व्हडलें सेशन करप. म्हणटा ते पयले दिसाक केन्ना करता तो शुक्रारा करता. शुक्रार म्हणल्यार कितें, प्रायवेट मेंबर डे. स्टॅट्यूट्स सांगतात म्हणल्यार आमचो जो रुल्स ऑफ प्रोसिजर कंडक्ट आहा
ते सांगता की फ्रायडे इज मेंट फॉर प्रायव्हेट मेंबर बिझनेस, म्हणल्यार प्रायव्हेट मेंबर रेझोल्युशन, प्रायव्हेट मेंबर बिल्स. त्या दिसा तूं बजेट करता आनी प्रायव्हेट मेंबर डे उडयता. बिरेस्तारा करपाचें मागीर सेशन. बिरेस्तारा हे कोणें हाडयलेलो तुका? सो हें सगळें करतात अशें की इतले दीस तूं सेशनाचे कंप्लीट करता, बट अशें कंप्लीट करता की आवाज उठोवंक तूं शकना. इवन आतां प्रायव्हेट मेंबर रेझोल्युशन आयल्या तातूंत एक ओपोजिशनाचें आहा, 4 रुलिंगाचें आहा, असो लॉट लागला. रुलिंगाचे रेझोल्युशनां कसलीं आसतलीं ती तुका सगळ्यांक खबर आहा. वॉट वील दे रिझॉल्व and how can they resolve anything against the wishes of their own government? No, but now if you go to see जीत आरोलकरान सांगला आता 39 जीत आरोलकराचें येवंक ना. जीत आरोलकरान सांगलां पूण तें रेझोल्युशन येवंक ना. ओके. म्हजेंय तशें हांवें खूब घाल्या पूण येवंक जाय न्ही, लॉट लागूंक जाय. म्हाका लॉट लागूंक ना. 13 तारखेच्या सेशनाक 13 तारखेचे दिसाचे आजचो लॉट जो आयला तातूंत हांवें जीत आरोलकराचें नांव पळोवंक ना, वो 39A नांव पळोवंक ना. सो खूब लोक उलयतात, खूब लोकांची इच्छा आसता, पूण तें येवप ते थंय आमी बिलां मूव केल्या, लॉ डिपार्टमेंटाक वतात, लॉ डिपार्टमेंटान एलाव करूंक जाय जाल्यार ती डिस्कस जातली. सो देर इज बीग स्लीप बिटवीन द इफ एंड पण सीएमाची तुमकां एक हें दिसना कप आनी लिपाच्या मदीं स्लीप खूब जाता आनी ह्या सेशनांत आनी गोंयांत आयचे परिस्थितींत जावपाक खूब शक्यता आहा. इन द सेन्स कॅन यू जस्ट That एलॅबोरेट? like you want to do something, you announce a few things, ओके. but it need not necessarily mean that those things will happen. सेशन जावचें ना म्हणटात. No, I say about session. Session is in the background of a by-election in Ponda. There is speculation in the national media that Tamil Nadu and Pondicherry elections will be declared at the beginning of next week, which is exactly the second day after passing the budget. Okay. So now that is not in our Honorable Chief Minister's hands, but it is in the hands of ECI. And everybody knows how close ECI is to the ruling party of India today. So अशे सगळ्या परिस्थितीन बजेट पास जावन सेशन कितले फुडें पावतलें तातूंतय प्रश्नचिन्ह आसा. कित्याक कोड ऑफ कंडक्ट जो लागता बाय इलेक्शन फोंडेचो तो स्टेटीक लागता. And every budget announcement will be a violation of that code. So you foresee curtailing of the session? I foresee that there can be pitfalls for this session. I don't feel that the BJP is in a position to hold its ground, even with the numbers that they have, given the public sentiment against them. And 14 days to survive will be like fighting a world war for them. But they are fighting against 33 versus 7 right now. तुझे पळोवंक वचत जाल्यार हय. 32 versus 7. No, it's Even not, if it's issues not are about, bigger, it's not the about, strength of opposition is it's not very about less. 7. It is about Jeet Arolkar speaking the same language as the opposition. It is about Sankalp Amonkar speaking about coal. Everybody wants to get elected, and these people are MLAs. They are not ministers. तांचो मीटर डावन नसत ते पर्टिक्युलर स्पियरान. तांकां परते आमदार जावंक जाय आनी सरकाराची भाशा उलोवन ते परते आमदार जातले म्हणून तांकांय प्रश्न आहा, तांकांय शंका आहा. म्हणून थंय सेंटिमेंट जो पब्लीक सेंटिमेंट रस्त्यार आसा तो पब्लीक सेंटिमेंट ह्या हावजान भितर पर्कोलेट जातलोच ही म्हाका गॅरंटी आहा. आनी ताजे फुडें गॅर आहा मरे. तूं बजेट प्रेजेंट करता. आतां म्हाका कोण सांगतालो, मुखेलमंत्री सांगता म्हण इट वील बी अ पीपल ओरिएंटेड बजेट. वॉट इज पीपल ओरिएंटेड? देर इज वॉर. वॉर मिन्स वॉट? वॉर मिन्स टुरिजम. रोहन खंवट्यान मिडल इस्टाच्यान लोकांक हाडपाक ट्राय केले, रोड शोज घेतले. आतां मिडल इस्टांतल्यान खंयचे लोक येता? सगळें बंद. दुसरें इंडस्ट्रीचेर इफेक्ट. तिसरें कॉस्ट ऑफ पेट्रोल. सो दॅट इज गोइंग टू have a huge inflation. There's going to be lots of and your budget figures will go for a toss. What is if the dollar reaches 100? If the Brent cost of Brent, that crude, goes up the way it is going these days, it's going up heavily. आणि वॉर जर उरलें आणि हॉर्मुझ स्ट्रेट जर बंद जाली जाल्यार इंडियेचे 40% पेट्रोल विल बी ओवर. अशे परिस्थितीन बजेट फिगर्स जे आहात, जे तूं बजेटरी एलोकेशन्स करता, they all will go for a toss. About oil, what I read is they are saying की 25-50 दिसा खातीर आमचे कडेन आसा. By that time war will be over. म्हणून कोण सांगता? इराण इराक वॉर, इराकाक सदाम हुसेनाक सगळे ह्या एलायड कंट्रीजान सपोर्ट केल्ले. कितले वर्सां वॉर उरले? सो इरानियन्स डोंट गिव अप इजिली.
That's their history. I'm not their spokesman, but that's their history. History shows that they don't give up so easily. And even neutral political observers believe that there is no public sentiment in favor of a war, even in America. 3 out of 4 people don't support the war effort. They feel war was not required. So war is going to continue. That is War what may you are predicting. continue. May continue. Prediction असा की war That it can continue. And it can put our entire, see, it can be a dilemma for us. It can be a humanitarian crisis. There are so many people who once working in the Gulf. Will you bring them back? Are you in a position to resettle them here? Or are you going to speak like Nishikant Dubey and say that तुम्ही गेल्ले थंय आतां मरा म्हणून? So it can't be that. So I believe that the government is in a tight spot. 2 महिन्यांनी म्युन्सिपालिटीची इलेक्शनां येवपाची आहा. आज मेरेन ते डिलिमिटेशन आनी रिजर्वेशन दाखयनात. कोणाक सांगनात? तांकांच खबर आहा. सारकी क्लोजली गार्डेड सिक्रेट अशी दवरल्या. तें बरें आहा. ते अशें चिटींग करून ते जिखूंक सोदतात. बट वेर इज द विजन डॉक्युमेंट? वेर इज द विजन डॉक्युमेंट फॉर द म्युन्सिपल पोल्स? You had a master plan for Valpoi, for Ponda and for Madgaon. Where is that master plan? It is missing in action. So vision document ना इलेक्शनां करूंक सोदतात आनी आतां असेंब्ली करतात आनी हांव आतां तुजे कडेन हें उलयतां म्हणटा भितर कितलें उलयतलो तूं पळय हांकां सोडटलो जाल्यार कित्याक ताजेर तुमी पयशे म्हणल्यात कोणाचे तुमचे बोल्सांतले म्हणूंक ना सरकाराचे पब्लीक एक्सचेकराचो पयसो हे मास्टर प्लॅन करपाक मास्टर प्लॅन करतना लोकांक कॉन्फिडन्सानूच घेवंक ना हांव हो पळय मडगांव म्युन्सिपालिटी एरियेंतलो एक लोकप्रतिनिधी हांव असोसिएट मेंबर ऑफ द कावन्सील आय हॅव नेवर बीन आस्क्ड अबाउट वॉट द मास्टर प्लॅन वील बी सो वेर इज द मास्टर प्लॅन वेर इज युअर डॉक्युमेंट ऑन द बेसीस ऑफ वीच यू आर गोइंग टू फायट इन इलेक्शन सो अशें जर पळोवंक गेलो जाल्यार खूब प्रॉब्लेम्स आहात आनी म्हाका दिसना हें ते असेंब्ली सर्वायव जावंक शकता म्हणून So you mean to say they will have some shortcut or something like curtailing the assembly or something like that? They may curtail the assembly, they may do anything, but for them to stand their ground in the midst of such a huge onslaught that they are facing from the public, from within the ruling party, when they are disunited. What is BJP today? BJP is Congress of 2012. दिगंबर कामत मुख्यमंत्री असताना जी परिस्थिती सरकाराची आशिल्ली ताजे परस बिकट ह्या सरकाराची परिस्थिती जाल्ली आहा हाजें ओपिनियन तूं दिगंबराकूच विचार कित्याक तो दोनूय कडेन आहा हांगाय आहा तेन्नाय आहा तेन्ना तो स्टिवर्डशीप चलयतालो आतां तो पार्ट आहा बट एक दुसरी एक सांगता तुमकां त्या टायमाचेर BJP हॅड इनफ ऑफ स्ट्रेंथ एज एन ऑपोजिशन टू टेक बेनिफीट ऑफ द सिच्युएशन वेन इन दे फॉर्म द गव्हर्मेंट देर वॉज मनोहर पर्रीकर हू वेंट अराउंड इन 2012 यात्रा काढली 35 कॉन्स्टिट्युएन्सीज तरी एज फार एज आय नो काउंट केले त्यांनी यात्रा काढली 2012 काढली ऑन द अदर हँड ना केन्ना इलेक्शन जाल्लें 2012 जाल्लें मार्चान हांव पयलेंदां जिखला ताणें यात्रा केन्ना काडिल्ली when he was 2-3 महिने पयलीं so my question आहा मरे एक वर्स आहा so my अच्छा खंय सोंपला इतले बेगीन तुम्ही सुरू करता यात्रा बी गेम सुरू जाता आहा पळोवया मरे खूब आसा न्ही युनिटी इज नॉट सीन आय एम कमिंग बॅक टू द सेम थिंग वेदर इट इज ऑन द फ्लोर आतां सुद्दां तोच प्रॉब्लेम जाला तुमी जे बिल्स घातल्या पळय तेका आर्जीन आपली सेपरेट 4 बिलां घातिल्ली आसा ना पळय बिलां घालतात कोणूय बील घालपाक ट्राय करता कित्याक ते बिल आपल्याक लॉट लागचो म्हणून आमी ताजे बरोबर घालूंक ना आजोर आमी बरोबर ना अशें न्ही ऑर द इश्यूज आर नॉट डायवर्जंट इट इज अबाउट ट्रायंग युअर लॉट टू सी दॅट युअर लॉट इज पुल्ड अँड देन वी कॅन ऑल बी पार्ट ऑफ द सेम स्ट्रॅटेजी म्हणटा तुमी ती नॅचरली वी हॅव टू पळय जेन्ना आउटनंबर्ड जाता तूं तेन्ना यू हॅव टू ट्राय ऑल दीस थिंग्स टू सी दॅट यू बिकम द लकी वन this is not a matter of merit it is a matter of luck by the drawing of lots तो लॉट लागतलो जाल्यार क्लब करप सगळें अशें तातूंत तथ्य उरना केन्ना केन्ना सो दीस इज अ स्ट्रॅटेजी की आरजी बाबा तुम्ही 4 घालूंक जाले आय एम नॉट नेसेसरीली सेइंग इट इज अ स्ट्रॅटेजी बट एज अ वे इट कॅन बी जस्टिफाईड वॉज दिस डिस्कस्ड काय नाव यू रियलाइज इट कुड बी अ स्ट्रॅटेजी नो से it is broadly understood that for your issue to be raised, you have to try your luck. And if you are clubbed everywhere, the probability of your draw being in your favor is less than if you try it alone.
So therefore, there is nothing much to discuss about this. This is plain clear. It's just a question of probability. ओके वी आर मिटींग फर्स्ट टाइम आफ्टर विरेश बोरकर्स एजिटेशन आम्ही पळयलें की सुरवातीक जेन्ना तुमी आझाद मैदानाचेर गेले ते दिसा तुमचो टोन आम्ही पळयलो की आपूण आसा 39 म्हाका उलोवपाचें ना पूण ना, 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 विरेशाक 39 मारलो ते आपल्याक वायट दिसलें 39A म्हणजे जे दिसा 39A हावजान हाडला त्या दिसाच्यान म्हजो स्टँड क्लियर आहा की 39A इज पीस मिल चेंजीस आफ्टर द हॉरायझन पिरियड ऑफ द रिजनल प्लॅन इज बीन ओवर. I also brought 16B at one time when the horizon period was not over. I brought it in 17. 4 वर्सां रावचे पडटाले. तुमची 21 जाल्ले आहा. 21 नंतर तुम्ही पीस मिल चेंजीस करपाक हे सेक्शन हाडटात. हें तुमचें चूक. तुम्ही रिजनल प्लॅन नवो करूंक जाय. हें म्हजो एज अ पॉलिसी स्टेटमेंट. And I still stand by what I have said then in the house and till today. You may do away with 39A. He will come with 69A. What will do? It will mean the one and the same thing. 16B was equal to 17.2 and was equal to 39A. Basically, it means piecemeal changes. But you are not willing to do a holistic exercise, which is done with a consultative model by going to the villages, by asking the Gram Sabhas. हे सगळें करपाक जाय. This is what the act stipulates. No, this is what the act stipulates. So you have to do it. You only had said in the floor of the house की रिजनल प्लॅन हाडपाक गेले जाल्यार सरकार पडटलें म्हणून. ना 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 हांवें म्हणलां रिजनल प्लॅन हाडूंकूच जाय म्हणून. तुम्ही म्हणटा नन ऑफ द गव्हर्नमेंट इज ना 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 आमच्या वेळार हांव करपाचो इफ आय वॉज इन 21. 17 करूंक शकनासलो कित्याक तो हॉरायझन पिरियड देर वॉज नो ग्राउंड टू डिसॉल्व दॅट रिजनल प्लॅन. सेकंडली द 2021 रिजनल प्लॅन वॉज नॉट इवन नोटिफाईड मरे, वॉज नॉट इवन पुट इन टू फंक्शन. To my credit, I have brought that at least. But there has to be statutory regulations. You have to follow. You can't do what you feel like. आता 39A काढले, ओ तुझे सांत आंद्रे काढले. सांत आंद्रे काढू येता, दुसरे कडेन दवरूं येता. कसली फकाणां उलयतात तुमी? आनी दुसऱ्यांनी सगळ्यांनी झगडूचें म्हणून. झगडोवपाचें काम न्ही. This is about legality. This is about the existence of a section of the law which has been brought up by the House. So the House will have to vote it out. Will the House vote out only Santander? Is there something called a Republic of Santander? Is there a Republic of Santander in Goa? No. The laws have to be same everywhere. But at least doors for discussion is open. That No, is what no, I'm the quoting point Norma is very Alvarez. simple. She said See, at least the doors have been opened. No, no, Government it's has fine. accepted. He has put effort to fight his cause. He represents Santander. Nothing wrong in it. He has fought. I don't find any objection in that. I have come to that day थंय जो हांव आयला. बेसीक त्या दिसा लोकांचो राग आशिल्लो because of the way he was manhandled. हय. So that was also what I have said. But I have never supported 39A. Don't ever say that I have supported 39A. No, I don't your support that. silence was there. No, silence doesn't mean consent. I am the first man to have said in the assembly that तू regional plan हाड, regional plan हाडना, तुका कशीच way out ना. Regional plan also means you're freezing certain things for 10 years. No. Everything has to be frozen. That's what the act says. So when No, the corrections act. are to be Who made. made the act? So- Who made the act? Who made the town planning act? Somebody made it in their wisdom that it is what is the main document. If you go to the court, what do you fight on? You fight on the TCP act. So what does the act say? That the backbone of that act is the regional plan. So how can you today say that regional plan na come? So that also regional plans I use. What is the argument right now with many people I have seen? किते म्हणता की once you have a regional plan, you are freezing the you have to freeze. freezing You have things to for freeze 10 with a years. future point of view. Everywhere it is done, not only in Goa. This is done in all the states of the country. What do? You do planning for the future. You want to make Goa future ready. So but So some आता एक चीज की एक इंडस्ट्रियल एरिया आसा, ताजे सायडीन दोंगर आहा, दोंगराचे सकयल मळ आहा. तूं तें जर कंटिग्युअस आहा जाल्यार ती इंडस्ट्रियल एरिया वाडयता. आतां तूं म्हणटा की हांगा आनी इंडस्ट्रीज येवंक जाय. कुणय चल्ल्या तशें. पुणय दर वेर्णा कितली वाडली. सो वॉट इज इट? इट इज फ्युचर प्लॅनिंग न्ही, की फ्युचर रेडी जावपा खातीर हांगा आपूण एक बरी इक्विप्ड इंडस्ट्रियल इस्टेट करता. ही इंडस्ट्रियल इस्टेट वाडोवंकूय शकता, कित्याक बरे कंपनीज येवच्यो, तांणी नोकऱ्यो तयार करच्यो आनी गोंयकारांक नोकऱ्यो मेळच्यो. हे एक हेतू आहा न्ही, ताजे खातीर हांवें तें बील घालां की प्रायवेट सॅक्टराक रिजर्वेशन करा म्हणून,
कित्याक गोंयांत नोकऱ्यो ना न्ही रे. मेजर इशू कितें अनएम्प्लॉयमेंट वी आर सेकंड हायस्ट इन द तुम्ही कंट्री. कितले फावटी घातला ते 80% या बट वॉट of हॅपन्स इज दॅट वन्स अगेन घालप हें म्हजें कर्तव्य आणि ते आन्सर सेम येता सीएमा कडे. ना. सीएमान तो खूबदां लॉ डिपार्टमेंटाचे अंडरस्टँडिंगान आहा म्हणटा आनी थंय दवरता तो. ही डजंट ब्रिंग इट टू द हावस. द मोमेंट इट कम्स टू द हावस इट हॅज टू बी डिसायडेड. लॉ डिपार्टमेंट घेता आपूण अभ्यास करता म्हणटा आनी मिनिस्टर कितें सांगता की कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डजंट अलाव 80% regional डिमांड domicile. आसा पळय न्ही त्याच्या पयलीं तुमी कॉलिंग अटेन्शन मोशन्स बी घालून खूब घेतिल्ले घाल्या, आसा. खूब घाल्या. टायम एंड अगेन येता Yeah. आनी टायम एंड अगेन आन्सर हे जाता Yeah. की हांगा वी आर ओपन प्रायव्हेट सेक्टर आमी ऑलरेडी सांगिल्ले आसा तांकां ना रे पूण तुज्या यू हॅव टू मेक इट मॅन्डेटरी न्ही. कशें आहा तुवें तांकां जमीन दिल्या, जमीन तुवें लोकां कडच्यान एक्वायर केल्या, सवाय भितर केल्या, ताजेर तुवें इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलप केला आनी तुवें जमीन तांकां दिल्या वीथ सर्टन कन्सेशन्स ऑल्सो. तेन्ना कित्याक दिलें तुवें? IPP कित्याक करता तूं? कित्याक एम्प्लॉयमेंट जावचें म्हणून. आतां एम्प्लॉयमेंट जर ते करतना भायल्यान हाडपाक लागले जाल्यार हें गोंयांत करून कितें फायदो आमकां? नाकाच मरे ती इंडस्ट्री. गोंयांत जर इंडस्ट्री गोंयकारांक नोकऱ्यो दिवंक शकना जाल्यार कित्याक जाय ती इंडस्ट्री? ती करा मरे तुमी कारवार वचून घाला. दिस इज वन न्यू इंडस्ट्री. हांगा सावंतवाडी घाला. थंयच्या लोकांक जर तूं घेतलो आनी हांगा घालतलो न्यू इंडस्ट्री. सी द पॉयंट न्यू इंडस्ट्री न्ही. आज सिप्ला इज अ मेजर इशू, इज अ सोशियोलॉजिकल इशू इन माय कॉन्स्टिट्युएन्सी. म्हजे कॉन्स्टिट्युएन्सी सगळे फ्लॅट लोकांनी सिप्लाक दिल्ले आहा भाड्याक. बसीच्यो बसी सिप्लाक कामाक वता. आमचे लोक काम करूंक शकना तेंच बरें. ते जे लोक भायले रावता तांकां तुमी सवाय भितर घेतले आसा. सवाय भितर म्हण तूं गोंयकारांक ऑफर कर मरे की तुमी इतल्यान येवंक शकता काय म्हणून. कोण करता कोणाक? सो सरकाराचो कंट्रोल जाय. तूं म्हाका फाल्यां मंत्री कर. यू सी वेदर आय तांचे नाक दामून तोंड उकडें करता हांव कोणाचें एक प्रायवेट कंपनीचें. दर लोकल मनशाक नोकऱ्यो मेळना जाल्यार इंडस्ट्री तूं कित्याक जाय हांगा बंद करून वच. मागीर इन्व्हेस्टर येना म्हणटा. नाका इन्व्हेस्टर. इन्व्हेस्टर येता तो ब्रँड गोवा वयर काडपाक आनी ब्रँड गोवाचो बेनिफीट गोंयकारांकूच मेळपाक जाय. पयलो प्राधान्य गोंयकारांक मेळूंक जाय. आतां स्पेशलायज जॉब तूं ड्रोन टॅक्नॉलॉजी हाडटा तातूंत इंजिनियर जो कोण आसतलो तो ही हॅज टू कम ऑन मेरीट. वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दोज जॉब. स्पेशलायज जॉबांक आमी उलयनात. गोवा युनिवर्सिटी स्पेशलायज प्रोफेसर जो भायल्यान हाडटा ताका डोमिसायल नासत. बट अदरवायज द बेनिफिट्स ऑफ गोवाज डेव्हलपमेंट should come to the sons of the soil. नाजाल्यार कित्याक करप? हू इज गोंयकार परत तें डेफिनेशन लायक वी स्टार्ट आर्ग्युइंग. मागीर तुमी म्हणटा की डोमिसायल रायट नाव इज लायक डोमिसायल ऑफ द कंट्री नॉट ऑफ द स्टेट. ते जाल्ले देर आर आसा. डिफरंट वेज. आमची जी भाशा आमी उलयतात ही आमकां गोंयकार करता. कोंकणी जी सारकी उलयता तो मनीस गोंयकार सारके टोनान उलयतात. सारको तोच गोंयकारूच उलोवंक शकता. हे दुसरे येतात ते पात्रांम म्हणटा. पात्रांम जायना. पात्रांम जावचें ना. म्हणून मरे कितें आहा आज सरकार कितें आहा सरकार तुजें एटेन्शन डायवर्ट करूंक सोदता. कोर इश्यूज घेवंकूच सोदना. भलत्योच खबरो सांगता आनी भलत्यो कश्यो सांगता मारिया अँतोनेता भशेन इफ यू डोंट हॅव ब्रेड ईट केक. सो हांचे हे खरें पातीशेर जाल्लें आहा. आतां फिल्म कसलें तें फिल्म स्कीम आहा ती नवे फिल्म मेकरांची फिल्म फायनान्स स्कीम. फिल्म फायनान्स स्कीम ती 5 कोटी रुपया तांकां दिवपाक तांचे कडेन ना. पूण म्हजे कडेन इन्फॉर्मेशन आहा की गेल्या 3 वर्सांत इव्हेंट्सांक तांणी 74 crores म्हणल्या. 74 crores बट दे डोंट हॅव 5 crores टू पे दोज गायज. आमकां कदंबा बस स्टँड करचो म्हणून PPP करपाक गरज ना. सरकारान 20 कोटी रुपया म्हणल्यार बरो बस स्टँड जाता. जे मडगांवचे लोक पणजे येतात तांकां बरी सुविधा मेळूंक शकता आनी एक्च्युअल बस स्टँड जाता 20 कोटी रुपयान बरो जाता. आमचे नुस्त्याचें मार्केट होलसेल मार्केट चकचकीत जाता आनी 20 कोटी रुपया. 74 crores इव्हेंट्सांक म्हणटात आनी ते कशें म्हणटात तें तुवें वचून दाखयलें आहा. खंयच्या खंय म्हणटात आनी 3 कोटी म्हणटात. कोट्यांनी रुपया म्हजो कार्नवाल जो जाला पळय हांवें फातर्डा केला आमी कोटी ना आनी आमकां गव्हर्मेंट स्पॉन्सर ना. केदो व्हडलो जालो रे. 20-25 हजार लोक जाले मरे. खंय कोटी म्हणल्यार आमी हांचे कितें बारीक हें जाल्यार पसून कोटी. कोट्या शिवाय वस्तूच ना. कितेंच केल्यार कोटी. सादें तूं खंयची एक धार्मीक संस्था पसून तांकां पसून स्पॉन्सर कोट्यांनी दिता ते म्हळ्यार कितें हें आतां. पयशांचे सामके म्हळ्यार इबाड मरे हो पयशांचो. 39A विशय चलता पळय आनी 33 against 7 again 32 against 7 जातलें आनी 39A मायट हॅव लॉट ऑफ डिस्कशन ऑन द फ्लोर ऑफ द हावस.
पूण फायनली सरकारा कडेन इतली मेजॉरिटी आसा की ते कितले तुमी केले तरी पूण ते स्क्रॅप जर सरकाराक जावपाक नाका जाल्यार ते जावचेच ना. एक सांग म्हाका, त्या दिसा लोक रस्त्यार आयले, हम्म, एजिटेशन केलें, सरकारान एक स्टेप फाटल्यान घेतलो. हम्म, कित्याक घेतलो? फटोवपाक लोकांक एबेयन्स म्हणून जें कितें उतर सांगलें तें कितें लोकांक फटोवपाचें आशिल्लें. सस्पेन्शन सद्या ना दवरलें. ना, पूण तें कितें? इज इट टू चीट द पीपल? गोंयची सुसंस्कृत जनता हें समजता न्ही रे. वी आर सपोज टू हॅव द हायेस्ट पर कॅपिटा फिगर्स इन एज्युकेशन एंड सोशियो पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस. सो गोंयकारांक जर तुवें फटोवंक सोदता जाल्यार तुजी कितली मेजॉरिटी आसली ती एक वर्सा खातीरूच. ती डिसेंबरान मेजॉरिटी गेली तुजी. डिसेंबरान 5 वर्सान गोंयकारांक चान्स मेळटा पास ऑर फेल म्हूण सांगपाक सरकार. तेन्ना तुजें पास हें चलचें ना, ही फटिंगपणां चलचीं ना. हम्म, तेन्ना तुका पब्लीक सेंटिमेंट मान दिवचो पडटलो. पब्लीक सेंटिमेंट खंयचे वारें खंयच्यान मारता तें म्हाका दिसता सरकाराक खबर आहा आतां. म्हणून सरकारान वन स्टेप फाटल्यान घेतला. सो इट इज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ नंबर्स इन द हाऊस, इट इज अ क्वेश्चन ऑफ पब्लीक सेंटिमेंट, बट देन एस्पेशली इन द इलेक्शन. म्हणजे पब्लीक सेंटिमेंट चितून ते म्हणटा की 39A स्क्रॅप करतलो म्हणून तुमकां दिसता? म्हाका दिसता सरकारान प्लॅन्ड डेव्हलपमेंट गोंयचो जावपा खातीर हम्म, सारके कॉन्क्रीट स्टेप्स घेवंक जाय सगळ्या फिल्डांनी. नॉट ओन्ली इन डेव्हलपमेंट ऑफ लँड, नाव डेव्हलपमेंट ऑफ युअर रिवर. आतां तूं द केस इज कमिंग ऑफ अ कझिनो. हम्म. तुम्ही बिल घातलं एक द river इशू इज वॉट ना ते रिवर्स दॅट आय एम टॉकिंग अबाउट प्रोटेक्टिंग द रिवर्स अँड ऑल दॅट. आय एम तातूंत कजिनो येना. ना, that is not the river that we are talking about. Hmm. We are talking about other places and all that. ओके. So now, casino, साधे वस्त. एक बोटी कडच्यान तूं 40 कोटी रुपया घेता फी. हम्म, आतां एक धाकटी बोट 40 कोटी रुपया दिता. कित्याक दिता? मे बी की आपल्याक व्हडली बोट घालूंक मेळटली म्हणून. सो व्हडली बोट ताका घालूंक मेळटली काय ना, मेळची ना म्हणून सांगलें जाल्यार तो 40 कोटी दिना आनी बंद करता मरे बोट आपली. तुवें ताका सांगूंक ना. तें सांगप कोणें? सरकारान न्ही तें. ताका गेमींग कमिशन जाय. हम्म, गेमींग कमिशन जावचें म्हणून हांव सदांच डिमांड करता. सरकार आपलो कंट्रोल दुसऱ्याच्या हातान दिवंक सोदना. सो गेमींग कमिशन ना. एज अ रिजल्ट रेग्युलेशन्स इन द गेमींग इंडस्ट्री आर नॉट कमिंग. हम्म, So the people in the gaming industry are also not aware what are the laws, because the laws keep changing depending upon who rules. So that is not planned development of any industry. You have to have solid rules, solid regulations, which don't change overnight. So you cannot be a banana republic. Investor confidence jenna tu म्हणटा is because of strong rules and clear regulations. तातूंत ग्रे एरियाज चड आसपाक जायना. खंयची इंडस्ट्री वाडटली ओ कितें एज्युकेशनान पळय NEP आमी पयलीं करतले म्हूण फुडें जाल्ले. आतां 12 बिरेस्तार जाल्ले आहा एज्युकेशनाचे. पेरंट्सांक खबर ना कितें जातलें, कोणाक दे डोंट नो वॉट आर द डिफायन्ड सिस्टम्स. आतां नवें तें हें आयलां कितें तें डेपॉझीट रिफंड स्कीम DRF. DRS म्हूण. तें पयलें सरकार करूंक सोदता. ताचो अर्थ कितें? इट्स बेजिकली अबाउट वेस्ट मॅनेजमेंट. सो आतां एक साक तुवें तांदूळ हाडलो. तांदूळ खंयच्यान येता? आंध्राच्यान येता. ते साकाक एक वो आसतलो कितें तो बारकोड. हम्म, बारकोड दाखयतकर तो गोंया खातीरच आसतलो. हा, ते तुका पयशे एक्स्ट्रा घालतलो आनी मागीर तो साक दितकर तुका ते पयशे परते मेळटले. आतां आंध्राचे लोक सगळे देशभर तांदूळ सप्लाय करतात. हम्म, गोंया खातीर सेपरेट साक करचे ना ते. गोंय तेदें व्हडलें मार्केट न्ही तांचे खातीर. सो आमकां सप्लाय इट इज लायक ट्रम्प्स टॅरिफ्स. सो प्रमोद सावंत इज बिकम डोनाल्ड ट्रम्प. See, just because brand Goa is selling and just because you want to impress your boss there, don't come up with not well thought of policies. हें जाता तें आतां हांगा विचारूच करना ते. तांकां जाय की आमी पयलें केलें, आमी NEP इम्प्लिमेंटेशन पयलें केलें, आमी ही DRS स्कीम पयलीं हाडली. अरे पयलीं करून आतां दिल्लीवाले खंय म्हणटात, दिल्ली जे सरकार चलयता की गोंय भरपूर हें आहा म्हणून. दे आर व्हेरी वेल ऑफ. अमीर लोक हे, इनको ग्रांट्स क्यों चाहिए? सो डबल इंजिनाचो व्हडलो फायदो आमकां जायना. कित्याक ते कितें म्हणटा, तुमी सगळ्यान बरे आहा, तुमचो पर कॅपिटा इन्कम हाय आहा, तुमचे सगळें तुमकां ODF पयलीं जाल्या तुमी, तुमकां टॉयलेटाची गरज ना.
तुमकां सॅनिटेशना खातीर ग्रांट्स गरज ना, उदक तुमकां बरें मेळटा, सो उदका खातीर ग्रांट्स ना, सो डबल इंजिनाचो फायदोच जायना हांकां. कित्याक हे दाखोवंक सोदता एक सायडीन की आमी पयले म्हणून. सो अशे मरे हे इश्यूज खूब आहात. पूण हे इश्यूज डायवर्ट करपा खातीर मेन इश्यू कितें आहा, म्हादय म्हणटा विसरले. तूं पसून विसरलो म्हादयचे, तुवें काडूंकूच ना खबर. म्हादय विसरले कित्याक सरकारान अशें आपले एक सांगून रिपीट अ लाय 100 टायम्स इट बिकम्स द ट्रूथ. हे गोबल्साची थियरी आहली ती गोबेलियन ट्रूथ म्हणटे अशें केलां की ज्वलंत गोंयचे इश्यूज म्हणल्यार आमची जीवन दायिनी पसून आमी विसरल्यात. म्हादय आमी विसरले. आमी हे मिराबागचें जाता थंय आमदारूय वचना, डॅमाचेर. का पंचूय वचना, तर कॅरूच करना. 400 कोटी रुपया WRD थंय मोडटा. म्हणल्यार आपलो सगळो वर्साचो बजेट जो डेव्हलपमेंट प्लॅन एक्सपेंडिचर आसा तो काडून एक जाग्यार घालता. जे लोक ते मागत ना ते तुमी दितात तांकां. बरें ड्रिंकींग वॉटर प्रोजेक्ट कन्विन्स करा मरे तांकां. तुमी कन्विन्सूय करपाक सोदना, तुमी घेवंकूच सोदना. आतां 20 दीस जाले थंय कोण मनीसूच वचना. बरें थंय ते म्हणटा हिंदू धार्मीक स्थळ आहा, थंय हस्ती विसर्जन जाता, थंय सायडीन गणपती विसर्जन जाता. सो हिंदू खतरे में है मरे थंय. पूण हांकां पडूनच वचूंक ना. असो सरकार जेन्ना पब्लीक सेंटिमेंट सोलार मारून चलता तो सरकार परतो निवडून येवंक शकता आनी तो सरकार असेंब्ली फेस करूंक शकता. पण इश्यू आसा, असेंब्ली आसा, पण सेकंड लेट्स टॉक अबाउट पॉलिटिक्स. लोक म्हणटले विजय आसा आनी तूं राजकारण कशें विचारना, बिकॉज यू आर वन ऑफ द पीपल हू गेट अप विथ अ पॉलिटिकल थॉट इन मायंड एंड पॉलिटिक्स हॅज बीन युअर पॅशन रायट फ्रॉम. हे सगळे ओपोजिशनाचे तुमकां दिसता एकठांय येतले म्हणून. तुमी एक तरी नरकासूर किंवा कार्निवालाक तांकां हाडटा, तांचे बरोबर हात वयर काडटा आनी मागीर नंतर ते परत वता आनी मागीर परत येना. तुजे एडवायस कितें म्हाका? एकठांय येवपाचें येया तुमी. ना तुजी एडवायस कितें? तुवें आतां खोडी काडल्या, हय. तूं ताका हाडटा आनी तुजें फेविकॉल सारकें नासता. तुजें एकठांय तें चिकटून येयना उरना, ते. चिकटून उरना. सारकें. एकठांय जाता तें ओगीच इव्हेंटा खातीर जाता, खरें मनांतल्यान जायना. Looks like. मागीर ताजी कंटिन्युटी उरना. हें तुजें ऑब्जर्वेशन. वॉट इज युअर एडवायस? Advice is you should, someone has to take the lead for to become No, a I good took the lead. thing. I took the lead. You only are saying that I took the lead. Without RG you are doing it. No, आरजी आहल्या मरे ते नरकासुराक. नरकासुरा नंतर तुम्ही तुटले तुमगेले. मग तेच मागीर कितें करप तें तुटपाक? पळय, you have to talk serious business with serious people. If the person on the other side is not serious, or if I have deciphered or calculated that person to be serious, and the person is not serious, मागीर ताका वखद कितें? Viresh is serious. No, At no, least see, you when, have. when I called them Fatarda Hmm. and we raised our hands, whatever, don't you think I was serious? Hmm. And it's in front of my people. Hmm. And there is no हें कितें की तातूंत एक अल्टिरियर मोटीव कांय ना. दुसरे दिसा कांय आबेडतूर ना, इलेक्शन कांय फाल्यां नाशिल्लें. I was serious. I felt that even the other side was serious. Now my calculation or my diagnosis was wrong. Because he said it was a prank. No, he said his Delhi visit was a prank. Whatever, but it's a prank. When a word like prank, Delhi पळय visit. तुका सांगता 25 वर्सां सारको एक्टीव राजकारणांत हांव आहा. 25 वर्सां हांवें खंयच्याच राजकारण्यान आपल्यान केलें तें प्रँक म्हणून आयकल्लें हांवें आयकूंक ना. तुवें आयकलां? सो जेन्ना अशें प्रँक म्हणून आयकूंक येता आनी तें इट इज कन्सर्नींग एन एक्शन वेर यू आर ऑल्सो रिलेटेड, तो तुवें 10 मिटर पयस रावचें पडलें ना की बाबा हें सगळें जावन फाल्यां जर प्रँक म्हणलें जाल्यार मागीर कितें कॅट जालें ना तुका तें? तुकाच कॅट न्ही, तुजे बरोबर आसा त्या लोकांकूय कॅट. तूं उलयता तें फट जाली. So तुका तुजे उतराक व्हॅल्यू कितें उरलो? No, but we have seen you making some exceptions. अमित पाटकरा बद्दल तुम्ही एकदा म्हटिल्लें की अमित पाटकराक सावंत आवडटा म्हणून. नंतर त्याच अमित पाटकराक घेवन तुम्ही कार्निवाला दिसा अनाउन्स केलें की आमी एकठांय जाता म्हणून. एक सांगता तुका, हांवें अनाउन्स कांय करूं ना. हांवें अमित पाटकराक म्हजो म्हणटा तो एलायन्स पार्टनर म्हणून इनवायट केलो. आतां तुका सांगता हांव, अमित पाटकरा कडेन आमचें तशें व्हडलें कनेक्शन नाशिल्लें. आमकां कनेक्ट करून दिवपी एल्टन आमचे खातीर उलयतालो ती कितें तें जिल्ला परिशदाची सीट आनी कितें. एक टायम असो जालो की तो डेड लॉक जालो आनी एल्टनान म्हाका सांगलें नाल्यार ना म्हूण सांगचें ताणें
की तुमी कितें तें ताजेच कडेन उलया म्हणून. सो बेसिकली आपले हात वयर काडले. सो आमी कितें करचें पडलें? वेन अवर फ्रेंड्स इन दॅट पार्टी आर सेईंग दॅट यू एज अ president of a ally has to talk with the president of that other party. You're talking about Patkar. Patkar. Okay. Patkar is the president of the Congress in Goa. Okay. And we are supposed to talk to him for anything to do with our alliance, is what was told to me by Elton. During Zilla Panchayat. During Zilla Panchayat. So we started talking to him. That was the new development. We started talking. We are continuing our talks or whatever within them. कितें जें चलता. And they are our allies. I have always said that Congress is our ally. But Patkar was not there when we became allies. He was not at the helm of affairs at that time. Now he's at the helm of affairs. So now we are talking to him as the president of a friendly party. So you're not doing the same thing with Manoj Parab? No, but he is not our ally. If he was our ally, I would have talked to him. No, we are talking about I'm not talking to Damu Naik. United. So it's the same thing. But I will only talk to my ally. How can I talk to anybody and everybody? I can't. Alliance is for right now. We are talking about 27 and कोण एकटा येतले? अरे ते कोण येतले बी ते पळय कशें आहा. हांव मातसो सारको सेक्युअर रावन उलयतां हाजेर. कित्याक कितें जाता वगीच चड उलोवन फुडें मागीर तें जालें ना आमची फकाणां करून आमी घेवंक सोदनात. कळ्ळें तुका न्ही. दर जातलें ओ दर कोण सिरियस आहा ते कोर्स ऑफ टायम कळटा. गोंयांत कोण कोणाक लिपोवन दवरूंक शकना कांयच. जी कितें वयर चलता दाखोवपाचें आनी जें कितें खरें आसता तें सगळें गोंयांत कळटा. आमकां जाल्यार चड कळटा तें उलोवन कांय फायदो ना. पूण तें खरेंच जर सिरियसनेस आसा जाल्यार इन कोर्स ऑफ टायम कळटलें. आनी जर सिरियसनेस आसा जाल्यार ती वस्त फुडें वतली अशें म्हाका दिसता. आनी लोकांचो सेंटिमेंट सगळ्यांनी मानून घेवंक जाय. लोकांचो सेंटिमेंट जेन्ना तूं मानून घेना तेन्ना तुका हार स्विकारची पडटा. हें बरयलेलो कायदो राजकारणाचो हो सगळ्यांक एप्लिकेबल आहा. म्हाकाय आहा ताकाय आहा सगळ्यांक आहा. आनी तांकां थ्रू एक्सपिरियन्स तांकां कळ्ळां तें की लोकांक जेन्ना एक भशेन जाय आनी तूं जेन्ना दुसरें करता तेन्ना तुका मार पडटा म्हणून हें तांणी फेस केल्लें आहा. सो इट्स पार्ट ऑफ द गेम. लेट्स सी हाव थिंग्स प्रोग्रेस. बट आर टॉक्स लेट्स होप फॉर द बेस्ट. ना तुम्ही सांगिल्लें म्हणजे म्हाज्या फाटल्या इंटरव्यूचे काडले तुमी म्हणिल्लें की मार्च म्हणसर कितें तें फ्रीज जावपाक जाय. You cannot wait till last. So we are sitting in March right now. See, now there is a thing that we have an assembly. I am the party's president and also the lone MLA. So I have work to do in the assembly. There is a municipal election in 2 months. So where also we are fighting BJP and friends. So that's always the case. Fatarda BJP has friends. Okay. That's sada asa. Once again we are fighting all that. So ताजे खातीर we are preoccupied for the next 2 months. In the course of that, everybody seems to be talking to the Congress. So means basically Congress is taken as the main pole of the whatever alliance that comes. So I am there with the Congress as of now. The Congress does not want me. They have to be decent enough to tell me. As far as other people whom they are talking to, it's them talking to them. I am not involved anywhere in that. मडगाव म्युनिसिपालिटीक तुमचो एक लार्जर रोल आसता. यू आर दी लीडर दे. आर यू टेकिंग काँग्रेस विथ यू? कारण तुम्ही मडगाव उलयता आसतना फक्त गोवा फॉरवर्डच उलयता. तेन्ना तुमी काँग्रेसीक घेवन वतले काय म्युनिसिपल इलेक्शन? पण काँग्रेसीचे एक बारीक लेवलाचेर जे काँग्रेस कोण आसा ते म्हजे कडेन उलयल्ले आहा. कितले ते रेलवंट आहात तांचे वॉर्डांनी हें केन्ना कळटलें जेन्ना ते वॉर्ड डिफायन जाता ते. ताजे पयलीं उलोवप म्हणल्यार शिता फुडें मीठ घेवप अशें जातलें. सो ते म्हणसर आमी रावया. कित्याक थंय काँग्रेस तशी एक नवी रिसर्जंट पार्टी. थंय तशें काँग्रेसीक बेज ना. बेज तांचो दिगंबर घेवन गेल्लो आहा. आनी तो BJPंतल्यान भितर सरलो. आपलें बसयलें सगळें इन्फ्रास्ट्रक्चर तें तो घेवन गेलो. सो खरे काँग्रेसमॅन म्हणटा ते वोटर लिडर नात तशे. लिडर जे कोण आसात ते आतां नवे एस्पायरींग पॉलिटिशियन आतां तांचे इंट्रस्ट आहा ते सोशल मिडियाचेर एक्टीव आहात.
म्हणून ऑन ग्रावंड ते वॉर्ड कातरतकर तांची क्रेडिबिलिटी आनी तांचें प्रेझन्स कितलें आसतलें हें पळोवनूच ताचेर डिसिजन घेवचें पडटलें. म्हाकाय तशें प्रेझन्स मडगांवान आसा खूब वर्सां पयलींचें. आतां रिवायज तें करूंक ना. पूण मदीं मातशें केन्ना इल्लो गेलां पळय हांव तें सावथ गोवा पार्लमेंटरी इलेक्शनाक तेन्ना तशें पळयलें जाल्यार आमकां यश मेळिल्लें आहा जंय खंय गेलां थंय. हाजो अर्थ तें परतेंय मेळटलें अशें म्हणून म्हणना हांव, बट देर आर फेर चान्सीस ऑफ सक्सेस. No, I'm asking you, are you sending a signal, or first signal, ki okay, this is Goa Forward Party, Congress coming together for Margaon elections? See, basically Congress and Goa Forward are together. So people look at us as together only. But that doesn't mean that if you are not relevant there in particular area, you will just come and ask for seats. Seat You will not sharing able- about you will not able to win that way. So we will have to take a call because we want to somehow control the council. It's difficult for me to control the council now because I've got 11 seats in Fatarda and there are going to be 27 seats in the whole council. 25 हा ते 27 जावपाचे आहा. ते खंय ते दोन वाडटले ते म्हाका खबर ना, ते फक्त तांकांच खबर आहा. सो अशें हातून आमी वोगीच सीट दिवप आनी मागीर लास्टाक तुमी कांय करना ते तशें जावन फायदो ना. सो जेन्ना डिलिमिटेशन जातलें त्या दिसा हांव तुका कॉन्क्रीट उत्तर दिवंक शकतलो की आमचें कितें कंपोजिशन आसतलें आनी कोण उबो रावतलो. फोंडा बाय इलेक्शनान आतां डॉक्टर केतन भाटीकर काँग्रेसीन गेल्लो आसा. अजून ताका टिकेट अनाउन्स जावं ना. पूण सपोजिडली आय एम आस्किंग अ व्हेरी स्ट्रेट क्वेश्चन, डॉक्टर केतन भाटीकराक काँग्रेस टिकेट मेळ्ळी, इज गोवा फॉरवर्ड पार्टी विथ काँग्रेस इन फोंडा बाय इलेक्शन? But that all depends upon how much the Congress needs us. At the moment, the Congress says that it's in a very comfortable position and that the leadership, that's what I read somewhere, has been given to the leader of opposition, that he is going to run the show when it comes to this by-election there. So he must have had some sort of study in that constituency. And he would know that if we are required. So at the moment, If you are required, you will go? if I'm required, I will go. If they call me. You will go and campaign for Bhatikar? If they call me. If Bhatikar gets ticket, that is No, also... if the Congress calls me. But at the moment, I don't think they will call me because they seem to be quite in control there. You are irrelevant in Fonda? I don't know whether I am relevant. It is what they see. But कशें आहा, Bhatikar is a different story. काँग्रेस पार्टीचो तो कॅन्डिडेट ना ओ कॅन्डिडेट कितें जातलें हें काँग्रेस पार्टी डिसायड करता. थंय तांकां दिसलें तर की बाबा हाजें कितें आसा ओ तांच्यान तें जाता अंदर होवन. आयचे दिसाक अशें दिसता की तें बरें आहा तांचें कॉन्फिडन्स काय ओवर कॉन्फिडन्स? हांव नकळो तें पूण तें दिसता ते भशेन आमकां कांय कोणें विचारूंक ना कांय. सो दॅट मीन्स दे थिंक दे आर इन अ गूड पोजिशन. That's what looks to me. Okay, last question, which is actually I'm asking you this question time and again. Merger for Goa Forward Party or alliance for Goa Forward Party? See, Goa Forward Party is a party. कळ्ळें तुका न्ही? Merger is a stage which no party normally likes. Now, if it is needed, that situation should be such that it is actually needed and it will be in the benefit of the people of Goa and of the party also, the constituents of that party. ही परिस्थिती वचून मेरेन येवंक ना की अशें सिच्युएशन इवॉल्व जावंक ना. हांव 3 इलेक्शनां झगडलेलो आहा आज मेरेन. तातूंत 2 इलेक्शनांत काँग्रेस म्हजे बरोबर नाशिल्ली आनी हांव जिखलां आनी कॉम्प्रिहेन्सिवली जिखलां. सो आतां म्हजे कडेन पक्ष आहा आनी म्हाकाय म्हजी क्रेडिबिलिटी आहा. ओपोजिशनान तूं म्हाका फाल्यांचे परां हें जावन आज तूं म्हाका इंटरव्यू घेता, कोण तरी कितें क्रेडिबिलिटी आसा म्हूण तूं घेता. Obvious. सो तें सगळें पळोवन हांव म्हजो पक्ष घेवन फुडें वचूंक शकता. ऑन माय ओन आय कॅन ऑल्सो फायट एंड आय एम नॉट गोइंग टू वेस्ट माय एफर्ट्स. सो depending upon the situation, how it evolves, we can think about taking a step in the interest of Goa. But if every political party believes that they are strong and we have to go it alone, and we don't find it worth
to take an extreme step, then we are well off with our ideology. We are comfortable with our ecosystem, and we are quite sure that we will get good success. That I'm quite sure. एकटे गेले जाल्यार एकलो गेलो कसो गेलो कितें गेलो But केन्ना जातलें अशें दिसता तें हांव नकळो तुमकां कित्याक any deadline this you is a have put? question that should not be directed to me. If it was me, I would have had this 2.5 years ago, and you would have even won the North Goa seat. Hmm. But the Congress is an old party. It has its old ways of working, taking decisions, taking time to take decisions. But that's the way it is, and they are our allies, so we can't criticize them. So we have to make do with them, and we hope better sense prevails, because the people are getting tired. Hmm. The people feel that give us an option. आणि आज कशें आहा जाणटो, आज तुमी बसून रिल्स काडटात, इतलें व्हडलें व्याख्यान आमचें इतलें शॉर्ट करून तें हें करतात. एटेन्शन स्पॅन लोकांचो तितलो उरूंक ना. लोक तुजी व्हडली ती व्याख्यानां येतात. काल बाबू आजगांवकारान म्हणलां की सगळे राजकारण्यांक चोर म्हणटात. So disillusionment of the political class is also high. Given all these things, we have to simplify things, make it simple. की बाबा it is 1 versus 1, अशें ना this versus that. अशें सिंपल जालें जाल्यार तें बरें जाता. पूण तें जर जालेंच ना जाल्यार मागीर you are left with no option but to fight it alone, and you fight it with your ideology and strong commitment and good steps that will actually make Goa again. आता आमी सगळे झगडटात ते कितें की गोंय हें गोंय उरूंक ना, गोंय हें परतें गोंय करपाक जाय. सो तें परतें गोंय करपाक एडमिनिस्ट्रेटीव आनी लॉज वील हॅव टू बी ब्रॉट इन. तुवें जस्टीस फेर्देन रिवेलाक इंटरव्यू केला, ताजी सजेशन आहा. तो म्हणटा आतां विथ रिगार्ड टू युअर IIT हें नाकाच सेंटर ऑफ एक्सलन्स करा म्हणून. सो इश्यूज आर करेक्ट. पळय आतां गोवा मेडिकल कॉलेज, किडनीची दुयेंसां काणकोणांत जाता, अजून मेरेन गोवा युनिवर्सिटीकूय कळना आनी गोवा मेडिकल कॉलेजीकूय कळना. हें थंयच कित्याक जाता तें? कसलो विकास आमचो? सिंपल न्ही. सो आतां तें सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, तें हॉस्पिटल तें थंय खंय तें आनी तुमी तें विश्वजीत तापलो म्हणटा दोतोराचेर. आतां दोतोर इतले हें जाल्या. काल कोणा म्हजी एक पेशंट भायर पडली आमचे कॉन्स्टिट्युएन्सी, सामकी हेल्दी. तिका ताणें कितें घालें, तिचो प्रेशर हाल्लो आनी मागीर मरचे पयलीं 15 मिनटां पयलीं ते गोवा मेडिकल कॉलेजीन व्हर म्हणटा. तिका एक लोकल हॉस्पिटलान व्हेली, थंय ती गेली. दोतोर सांगता खंय तुजे MLAक सांग म्हण कार्डियक हें हाड म्हणून. तें ताणें प्रोवायड करूंक जाय म्हणटा खंय. कितें रे, कार्डियक एपरेटस फॉर अ हॉस्पिटल शूड बी प्रोवायडेड लायक वी प्रोवायड मॉर्ग्स टू पीपल आफ्टर डेथ. तें MLAचें काम. पूण हें आतां दोतोरांकूय पळय कशें हें जालां तें. कित्याक सोशल मिडिया हेज मेड देम की VIP कल्चर वायट. हें हांवें काय ताका फोन करूं ना रे, पूण तो तांकां सांगता खंय तुमी तुमच्या आमदाराक सांगूंक जाय कार्डियक हें करा म्हणून, रिस्पॉन्स मेकॅनिझम करा. हें आतां हॉस्पिटलान सांगूंक लागले. आतां म्हाका एक सोशल एक्टिविस्टान सांगलें की ते जेनेरीक मेडिसीन म्हणून ती गुळयो दितात त्यो लो क्वॉलिटी गुळयो आसता म्हणून. हार्ट एटॅक गोंयकारांक चड येता कित्याक प्रेशर आनी आमचें हें कितें तें फॅट डिझोल्युशन हें जें आसा आमचें कॉलेस्ट्रॉल देंवपाक, त्यो गुळयो जेनेरीक मेडिसिनान त्यो सवाय आसता, पूण सवाय खाण पोटफुगे म्हणटात. तसल्यो आमी गोंयकारांक गुळयो तसल्यो दिवन आमी खवसतात. सो अशे खूब इश्यूज आहात. सो असले इश्यूचे भितर एक प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेटीव मेकॅनिझमूच न्ही, पूण कायदे सारके हाडप, रेग्युलेटरी कंट्रोल सारको हाडप, जाल्यारूच गोंय फुडें वचूंक शकता आनी फुडले पिळगेक फायद्याचें जावंक शकता. तें करपाक खूब स्टेप्स घेवंक जाय. मायनींग सुरवात जालें, पूण लोक मायनिंगाक ओपोज करूंक लागले. आतां वेदांताक थंय ओपोज केला. थंय एक्टिविस्ट आर स्टॉर्मिंग द मायनिंग सायट. वाय? बिकॉज रिझम्पशन हेज नॉट बेनिफिटेड लोकल्स. सो इंटर जनरेशनल इक्विटी म्हणटा ती जर जातली जाल्यार बरे कायदे हाडूंक जाय. कायदे स्ट्रॉंग कायदे जे हालूंक मेळना. मनीस फाल्यां ना जालो जाल्यार पसून कायदो उरतलो आनी तो गोंयकारांक प्रोटेक्ट करतलो, गोंयकारपण प्रोटेक्ट करतलो. तें करपाक ती क्वॉलिटी आसपाक जाय आनी तो विचार आसूंक जाय. तो आमच्या पक्षांतल्यानूय विचार करूं येता आनी ते करपाक आमची कापाजदाद आसा. देव बरें करूं तुमी वेळ दिलो म्हणून. हे आशिल्ले विजय सरदेसाय. दिस इज लायक अ प्रिलूड टू द असेंब्ली सेशन. सो लार्जली तेंचो मूड पळयत जाल्यार असेंब्ली सेशन इज गोईंग टू बी व्हेरी इंटरेस्टींग. फ्रायडे इज द बजेट आनी मंडेच्यान बाकीच्यो सगळ्यो गजाली सुरू जातल्यो. आय थिंक डिस्कशन ऑन बजेट वील स्टार्ट फ्रॉम मंडे ऑन. येस.
तेन्नाच्यान 2 days. for 2 days. Yeah. And they are passing the budget after that. That is what is. Yeah, discussion. Yeah, but they will pass the budget. Budget may get passed on the first day itself. It's That is, presented. and session would be curtailed. That is one. No, that's a fear. That's a fear because of the impending announcement of the by-election, where the code of conduct will be applicable to the state. That's a fear. Maybe unfounded if somebody comes with a judgment which says that by-elections are exempt for this. Okay. अशें बी असलें जाल्यार पळोवया. देव But बरें we are करूं. ready. देव बरें करूं सर. तुमी पळयतात हब एनकाउंटर ऑन युअर फेवरेट चॅनल गोवा न्यूज हब. कीप वॉचिंग अस.